बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या ह्या सकाळच्या वेळार तुमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरांत माये मोगाचो येवकार. रोमकाराक हांवें स्वर 14 वळी 11 अशें म्हणटा. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा, म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पूर. सगळीं म्हाका दिंबी मोडटलीं आनी सगळ्यो जिबो देवाक महिमा दितल्यो. शुभ वर्तमानांत हांवें स्वर जोमाच्या शुभ वर्तमानांत हांवें स्वर 11 वळ 26 अशें म्हणटा. आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तीं सासनाक मरचिनात. भावार्थ आसा मू तुका. हे वेळार आल्ताराचेर पवित्र संस्कारांत उंड्या रुपान जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. ताका आमी सगळीं नमस्कार करुया. नमस्कारा गीत गावया. नमस्कार तुका. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयता, रूपकाराचेर नदर लायता, म्हज्यो वडवण्यो पयसातात तुज्याच मुखार. संतोश भोगता म्हाका येवंक तुजे ताय, म्हज्यो कुशयो सोपूर जातात तुजे ताय. म्हज्यो वडवण्यो पयसातात तुज्याच मुखार. नमस्कार तुका करता दोनिया, आजिवच्या कारण करूंक नमस्कार तुका. नमस्कार तुका करता दुनिया, आजिवच्या कारण करूंक नमस्कार तुका. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयता, रूपकाराचेर नदर लायता, म्हज्यो वडवण्यो पयसातात तुज्याच मुखार. संतोश भोगता म्हाका येवंक तुजे ताय, म्हज्यो कुशयो सोपूर जातात तुजे ताय. म्हज्यो वडवण्यो पयसातात
तुझ्याच मुखार नमस्कार तुका करता दोनिया आजिवोच्या कारण करूक नमस्कार तुका नमस्कार तुका करता दोनिया आजिवोच्या कारण करूक नमस्कार तुका आजिवोच्या कारण करूक नमस्कार तुका आजिवोच्या कारण करूक नमस्कार तुका मागण्याचो विशय हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता जेजू शांतीचो कुंवर दर दिसा आमचें जिवीत शांतीन भरता दुसऱ्या सवें मोगान शांतीन जिवंक आमकां आपली शांती दिता पूण जायते पावटी आमच्या पातकी जिविताक लागून आमी जेजूची शांती अनुभवूंक ना आनी हाका लागून आमचें तशें दुसऱ्याचें जिवीत आमी जोड केलां काळोखांत आमी जियेल्यांव आमकां भुगोस आमची काकलूत कर गीत गावया I-24 पातोक म्हजें केदें पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गायतले पातोक म्हजें केदें देवाक सोडून गेलो बावा दुस्मान जालो तुमकां ओकमान केलो काळजाक डबको
thee, Lord. Boksun wengen geat tumka akman kelo kalsak dapko dilo boksun wengen geat shanti vartek laili ektar ave modlo soglos ibar kelo tumka akman kelo kalsak dapko dilo boksun wengen geat tumka akman kelo kalsak dapko dilo boksun wengen geat. स्तोत्र 107 वोळ 8 अशें सांगता ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. तर आमच्या देवाक शम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या गायनांतल्यान आमी दिनवासुया. गीत गावया. लॉर्ड, आय एम नथिंग विथआउट यू. Every morning I wake up, Lord, I know you are here. When my heart keeps on trembling, you make it calm. Every step of my journey, you guide my path. For me to start a brand new day. I thought this life would be nothing until you find me. You have given me faith and courage to stand on my feet. You save me from my righteousness. You leadeth me for me to face a brand new life. Lord, I am nothing without you. In your presence I am safe and secure.
Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. When my heart is torn apart, you have shown me love. When my life is full of disappointments, you gave me hope. You said, my child, life won't be easy. Have faith in me. I am the potter, the painter of your life. Lord, I am nothing without you. In your presence I am safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Lord, I am nothing without you. In your presence I am safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. मातेवाच्या शुभवर्तमानात अवेस्वर 4 चौथे वळीत आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें उण्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता तें त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तर ह्या वेळार आमचें काळीज मन नितळ करुया आनी खऱ्या भावार्थान देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. सगळीं उबी रावया. लुकासाचें शुभ वर्तमान अवेस्वर 12 वळी 49 ते 53. प्रितुमेर उजो पेटोवंक हांव आयला तरी तो पेटोवन बोगबोगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खुशी जावचो नासलो. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता ना, भोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांची राड आनी दोगां तेगांची राड. बापूय पुताची राड आनी पूत बापाची राड. आवय दुवेची राड आनी दुव आवयची राड. सासू सुनेची राड आनी सून सासूची राड. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर थोडोसो नियाळ करुया. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता? जेजू ह्या विशयांत आपले पोरचेक अशें सांगता, जे कोण म्हजो मोग करतात आनी जे कोण म्हजो मोग करिनात तांकां एकाच गरोब्यांत वो एकाच फामिलींत जो कोण म्हाका सोत मानता आनी जो कोण म्हजेर आड आसा आनी उलयता तांचे मदें आनी आख्खे फामिली मदें फूट पडटल्यो. तशेंच फामिलींत दुस्मानकाय आनी अडचणूय जेजूच्या नांवा खातीर येतल्यो आनी सोंसच्यो पडटल्यो. हें जेजू आमकां कळीत करता. जायते जाण चिंतात जेजू संवसारांत शांती हाडूंक आयला म्हणून, पूण इतले सोंपेपणी शांती येवची ना. तरी पूण हें खरेंच घडटलें अशें जेजून कळीत केल्लें आसा. हें सगलें घडटलें जेन्ना जेजू परत नव्यान येतलो तेन्ना. सगळी दुस्मानकाय नपयत करतलो आनी शांती दर एका गरोब्यांत परजडटली. जेजूच्या तेंपार देवाचें उतर परगडटना जायते फूट पडलोले गरोबे ताणें पळयलोले. आज पासून आमी आमच्या गरोब्यांत नदर मारल्यार आमकां दिसून येता खूब गरोबे दोशी जाल्ले. आमच्याच गरोब्यांत आमी दुसऱ्या देवाक भोसतात. खोट्या देवाची भोजवण करतात. म्हजो धर्म क्रिस्तांव आनी हांव एक बापूय क्रिस्तांव जाल्यार म्हजी आवय दुसऱ्या धर्माच्या देवाक भोसता. गरोब्यांत दोन धर्म मानतात. आयज भुरग्याक जेजू आपल्या जिवितांत आपणावंक खूब कठीण जाला. असल्या फूट पडलोल्या गरोब्याक दुसऱ्या देवाक भोसतल्याक भावा भयणाक जेजू शांती हाडूंक आयला. आयज आमी आमकांच विचार करुया, म्हजें जिवीत हांव कशें जियेता काय? म्हजो भावार्थ कोणाचेर आसा काय? म्हजो विस्वास संवसाराच्या वस्तूचेर वो देवाच्या उतराचेर बांदलेलो आसा काय? म्हज्या गरोब्यांत कसल्या देवाक हांव भोसतां काय? हांवूच काय तो बापूय वो आवय? गुन्यांवकारी म्हज्या गरोब्यांत दुस्मानकाय आनी फूट हाडूंक
म्हजी भुरगीं देवाच्या उतराचेर चलतात गाय वो संवसाराच्या वस्तूंचेर लबदन आसात. ह्या प्रश्नाचेर थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी नियाळुया. हे वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आमची मागणी आयकून घे बापा. सगळे म्हणुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत येतोल्या आडकोळींक आनी दुमाळ्यांक पवित्र कुर्साच्या बळान फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे कोश्ट वळखून घेवन तांकां फायद्याक पडटा ते निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. परदेसांत वावुरतल्यांक आनी जायतीं आमची भावां भयणां जीं वावराचे सोदेक आसात तांचे पासत मागुया. तांकां बरी भलायकी आनी वावराचे सोदीक आसात तांकां फावो तसली नोकरी मेळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. पवित्र कुर्साच्या आश्रयकाल जेतोल्या आमा समेस्तांनी गराब्यांत तशेंच आमच्या वाड्यांत एकामेकाक काकलोतीन सहकार दिवंक तांचे कोश्ट ल्हव करूंक जेजूक परगटूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा.
ह्या वेळार आमी सगळीं देंबी घालुया आनी जेजून शिकयलोलें मागणें आमच्या बापा म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Song.